नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची दोच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सुंगटांचे डांगर, एकदम सोंपें आनी सिंपल पद्दत। हांगा न्ही हांवें एक वाटी सुमार, मोठी वाटी सुमार सुंगटां घेतिल्लीं आसात, जी मिडियम सायजीची, चड बारीकय ना चड मोठीय बी ना। आतां न्ही आमी हांगा मोठे 2 कांदे हांवें बारीक चिरून घेतल्यात आनी हांगा न्ही आले लसणाची पेस्ट, तितून भितर न्ही कोथमिरी घातल्या, ओली कोथमीर, आनी ती ग्रायंड केल्या ती पेस्ट, आनी हांगा जिती मिरसांग्यो आनी रुची पुरते मीठ, आनी हो न्ही आमटाणीचो पल्प, आमटाण मिक्सरान घालया नाल्यार फुगोवन सुद्दां घातल्यार दवरल्यार जाता। फुगोवन दवरलें म्हणटकीर मातशें हातींनी हें केलें म्हणटकीर येता तो। आनी न्ही हळदीचे अर्द चमचो हळद, मिरसांगेचो पिठो आनी कोथमिरेचो पिठो, आनी न्ही हांगा हांवें न्ही इल्लीशी सोय न्ही 1-2 चमचे सोय घातल्या। सोय घाली की ना टेस्ट बरो येता ताजो। हें सगळें आतां आमी मिक्स करून घेवया। ह्या सुंगटांनी रोखडेंच उदक सुट्टा, आनी कांदोय घाला न्ही आनी मीठ घाला म्हणजे ताका न्ही रोखडेंच उदक सुट्टा, म्हणजे ताजे खातीर न्ही आमी हांगा 1-2 चमचे बेसन घेवया। बेसनान न्ही तें सगळें सोशून घेता, आनी एक न्ही चमचो तांदळाचें पीठ घेतला, आनी तांदळाच्या पिठान न्ही कुरकुरीतपणा येता म्हणून तें तांदळाचें पीठ आनी बेसनान बायंडिंगाक बी हें सगळें बऱ्याक पडटा न्ही, म्हणून हें आमी बरें मिक्स करून घेवया। आनी हांगा न्ही आमी कोथमिरेचो पालो इल्लोसो ऍड करुया। हें न्ही आतां आमी एक 10 मिनटां सुमार न्ही मातशी रेस्ट करपाक दिवया। आतां आमची 10 मिनटां जाल्लीं आसात, मातशें अशें हें जावन येता अशें हें न्ही आमी डांगर करया। आनी हांगा न्ही पॅन म्हजें गरम जालां, जाय तितलें तुमी तेल घालात, 1-2 चमचे, आनी हातीचेर हे अशें करून हे डांगर करून घेवप। तुमकां जाय जाल्यार रवो लायात, हांव आज रवो लावन करता, बेटे केल्यार जाता। प्रत्येक खेपे रवो लावपाकच जाय अशी ना, पण म्हाज्या भुरग्यांनी रवो लायना जाल्यार तांकां कितशें दिसता तें तांकां रवो लायिल्लोच जाय, जाल्यार म्हाका तें ऑप्शन ना, रवो लावनूच करचें पडटा। आनी हें न्ही एक करून तुमी तें तापिल्ल्या तव्याचेर तें घालून घेवपाचें। तवो न्ही तुमी मिडियम सायजच दवरप, चड एकदम स्लोवूय न्ही। तवो तापलो म्हणटकीर न्ही मातशें तें जालें म्हणटकीर परतून घेवप, हातून परतून दोनी सायडीन बऱ्यो खरपूस ह्यो डांगर हे भाजून घेवप। जाय जाल्यार फावो तेन्ना इल्लें तेल घालप। अशें हातून परतून हे भाजून घेवप। आमचे डांगर आतां हातून परतून भाजून तयार आसात। आतां आमी हे न्ही काडून घेवया, एक टिश्यू पेपराचेरच घेवप, सो दॅट न्ही एक्स्ट्रा जें ऑयल आसा पळय न्ही तें सोक जावन वता। हे पळय आमचे डांगर आतां तयार आसात। हे पळय खुसखुशीत, एकदम टेस्टी, सिंपल, रोखडेच जावपाचे डांगर। हे पळय हे डांगर, ही रेसिपी जर तुमकां आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर आनी कमेंट करपाक विसरनाकात, आनी सबस्क्रायबूय करात। चलात तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन, तोपर्यंत देव बरें करूं।